और तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मोन्नाची खबर सांगून 100 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपले रूप बदल्ले. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मडवा लागीं दोवी करूंक जायना तितली इमावरी दोवी फूल जाली. आनी मोइजेसाच्या बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हटलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भियेवून कांपलोले आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचे आयकात. आवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बोगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवताना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जायसर देखला तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घातलो. पुनर्जिवंत जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारलें. तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. म्हज्या मोगाल बाबां भयणीनो, आयज हो दुसरो आयतार प्राचीत काळांतलो आमी पाळटा आनी ह्या आयतारा आमच्या नियाळाक आमी कांय चिंतना कल्पना घेवया. ह्या आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा. पळय सुवातेर हें पयलें वाचप जेनेसीस ह्या पुस्तकांतलें. ह्या पयल्या वाचपांत आमकां अब्राम हाची खबर मेळटा. तो बापूय भावार्थाचो आनी नमुनो भावार्थाचो. देव ताचे लागीं मागता समर्पूंक ताच्या एकल्याच पुताक ताची भेट करूंक, ताचो सॅक्रिफीस करूंक. आनी तो कबूल जाता वो ना, तो फुडें सोदता वो फाटीं सोदता, देव ताची परिक्षा करूंक सोदता, ताचो टेस्ट करूंक सोदता. ताचो भावार्थ खोल ओकोंड वो वयल्या वयर पळयता. देवान ताका जायती बासावणी केलेली. ताका सांगलेलें, हांव तुका कोत्तलो राष्ट्रांचो धनी, तुका एक गांव दितलो, एक देश दितलो, तुजोच तो जातलो. तुजी संसद जातली, मळबार नोकेत्रां आसा, मेजूंक जायना तसली संसद तुजी जातली. जे भाशेन वेळेर रेंव आसा आनी रेंवाच्यो खणयो आसा त्यो मेजूंक जायना तितली तुजी संसद जातली. आनी होच देव ताचे लागीं मागता. हो तुजो एकलोच पूत, म्हातारे पिराय तो तुका जल्मलोलो,
ताची भेट कर म्हाका, त्या दोंगरार व्हर ताका. आनी तो खरेंच वेता, देवाचेर पातयोन देवाचेर बाबाड दवरता आनी जोडो एकठांय करता. आनी पूत विचारता, खंय आसा ती मोनजात? मारूंक तूं येताय, देवाक तूं सॅक्रिफीस भेट करूंक फुडें सरलाय, पूण खंय आसा ती मोनजात? आनी अब्राम कांय सांगना, आपणाच्या पुताचे हात बांदता आनी ताका त्या जोळाचेर दवरता आनी आपल्या हातांत सुरी आसली, तोरसाद आसली, ती काडून आपल्या पुताक मात्तालो. तेन्नाच देवाचो ताळो आयकूंक आयलो, अब्राम अब्राम, तुजो हात सोकला घाल, तुजी तोरसाद सोकला उडय, तूं म्हाका मानवलो. पळयात भाव भयणीनो, आपल्याच पुताक भेटोवंक अब्राम फाटीं सरलो ना. आनी देवान ताका सांगलें, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. अनेक फावट ती बासावणी केली भाव भयणीनो. ओ इजाक ताचो पूत कुणा ह्या जेजू क्रिस्ताची. जेजू क्रिस्त मोरचो आसलो आनी क्रुसार तो मोरचो आसलो आमकां तारण सोडवण हाडपाक. आनी सोडवण हें तारण हो देवाचो आशिर्वाद जो अब्रामाक मेवला तो कसलो आनी कितें पळय तें आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां दिसून येता. पळयात, जेजूचें रुपांतर आमकां ही खबर आमी आयकल्या. जेजू घेता आपणा बरोबर तेका शिसांक पेद्रू आसा, जाकोब आसा, जुआंव आसा. आनी जेन्ना तो दोंगरार गेलो थंयसर, तो तांचे मुखार परजळीत जालो, दवफूल जालो आनी जगजगतालो. हें तें पुरोशवणपण, हें तें सुर्गींचें राज, हें तें मोहिमा देवाची, ओनोद देवाचो. आनी पेद्रूक इतलें तें मानलें. पेद्रून ताका म्हटलें, सायबा, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें, आमी हांगासरूच आमचें जिवीत सारुया. 3 आमी धाकटुलीं घरां बांदुया, 3 रूम काडुया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलियासाक. ते आपणाकूच विसरले. म्हणटकूच भाव भयणीनो, कित्याक हे भाशेन जेजून आपणाचें रुपांतर केलें? कित्याक जेजून हें दर्शन ह्या तेगा जाणांक फावो केलें? कित्याक 8 दीस फाटीं जेजून ताका सांगलेलें, म्हाका जाय तें सोसूंक जाय, म्हाका जाय ते कश्ट पडटले. तितलेंच न्हय, म्हजेर ते आंगाचेर झेरबण मारतले, म्हज्या माथ्यार ते कांट्याचो मुकूट घालतले, म्हाका खाड आसा तें काड ते तोडटले, म्हज्या तोंडार तिपी मारतले, लुती उडयतले आनी शेकी म्हाका ते कुर्सार मारतले. हें जेजून सांगलेलें. पूण ही खबर आयकोन सगल्या आपोस्लांनी आंग काडलेलें. आमचें आतां कितें? हो देव, जेजू आमी आमचो मेसियस आमी म्हणटा पळय तो, अशें आमकां सांगता जाल्यार आमकां कितें घडटलें आनी आमचो फुडार कितें जातलो? आमी ताचे पाटलावदार, आमी ताचे आपोसल. म्हणटकूच तांकां भिरांत आयलेली, ताणें आंग काडलेलें. आनी ह्याच खातीर तांचोय विस्वास आनी बाबाड तीर घट करच्याक आपणाचेर 8 दिसां उपरांत जेजून हें विजबीत तांच्या मुखार केलां. जेजूच्या आपणाचें रुपांतर केलां. आमकां ती गोटाय मेळटा हें आयकोन. आमकांय उर्बा मेळटा की पेद्रू भाशेन म्हणोंक हांगासरूच आमी रावल्यार बरें. कित्याक आमकां जेजू जाय, तो परजोळटा पळय ते भाशेन आमकां जाय भाव भयणीनो. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलू सांगता, जोरी तर देव आमच्या वांगडा आसा, हो जेजू आमच्या वांगडा आसा जाल्यार कसली आमकां भिरांत? कित्याक तो आमकां आपणाच्या हातान दवरता, आमकां तो राखता आनी सांबाळटा.
हातून गरज आसा भाव भयणीनो आमच्या भावार्थाची. आमचो भावार्थ जिवो ओकोण जावंक जाय. सगळ्या वाटांनी आमी देवाकूच सोदून काडूंक जाय. जावं आमी वावर कोत्ता घरान, जावं आमी चलता भोंवता, जावं आमी आमचे मागणे आमी कोत्ता तेन्ना हो देव आमकां लागीं आसा, भेट्टा, हो आमकां एनकावंटर जाता देवा कडेन. हें जर तर आसत आमच्या मनान आमचें जिवीत वेगळेंच जाता. आनी देखूनच घेवन पावलू सांगता खबर जेजूची. तोय बी जेजूची खबर उलयता, ताचे कश्ट, ताचे आटे बिटे, ताचे त्रास, ताचे मरण. आनी तितलेंच न्हय, तो सांगता तो पुनर्जिवन जातलो. तो पुनर्जिवन जावन स्वर्गार तो आसा, देवा बापाच्या उजव्याक तो बसला, आमचे खातीर तो विनंती करता. म्हणटकूच इतलें आमकां तो उतर भास दिता आमी आंग काळिना जावपाक, आमी फुडें मारपाक. आनी देखून भाव भयणीनो ही हो प्राचीत काळ जावन आसा आमकां एक सोयेग, एक बरो काळ, एक वेळ आमचो पापसाहेब म्हणटा ते भाशेन रिन्यू करपाक, नवसोरोवंक आमचो भावार्थ, आमचो बरवंसो. आनी ह्या बोळान भावार्थाच्या आनी बरवंशाच्या आमी प्रिती मोग भाव भयणीचो करूंक. तर हें रुपांतर जेजून केलां पळय तें आमचेंय रुपांतर करुया. कित्याक हो प्राचीत काळ जावन आसा काळ आमच्या रुपांतराचो. आमच्यो वाटो, आमच्या जिविताची चालयो आमी बदलूंक जाय. आनी देखून हो बऱ्यांतलो बरो काळ आमकां फावो जाला. देखून देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया, पातोक आमी सोडुया. आमी दुसऱ्या आमच्या भाव भयणांचें जिवीत कितले त्रासांनी पडलेलें आसा तांकां हात दिवंक आमी तांकां फुडें सरुया. जे भाशेन सिमांव सिरिन्यो जेजूचो कुरीस व्हरूंक ताका आदार दिता, तसले भाशेन कितले जाण रावता आशेता आमच्या आदाराक आमी फाटीं सोडचें न्हय. आमी म्हणटा सेवा चाकरी म्हणटा पळय ती हीच. आनी हे मॅसेजींत ह्या निरोपान पाप साहेब म्हणटा कितले आशेता एक आमचें बरें उतर, कितले जाण आशेता एक आमचो बरो आसो. कित्याक आमी आसल्यार तांच्याय जिवितान ही उजवाडाची किर्नां येता आनी तांचें जिवीत आगोट आसा तें सोंपें जाता, आवूच जाता. तर ह्या मनांत आमी फुडें ह्या दुसरे सुमान आमी सुरू केलां, तातूंत भाग घेवया आनी अदीक नेटान प्राचीत दोंडवण मागणें करून आमच्या पास्कांचे परबेक, ह्या पास्कांच्या गुटाक आमी नेटान आनी बाबार्थान तयार जावंक फुडें वचुया.